काल न्ही आम्ही हांव कर्नाटका गेले, म्हाज्या एका फ्रेंडाच्या चेडवाचें लग्न आसा म्हणून हांव कर्नाटका गेले आनी आमी परत येयली पळय शॉपिंग करून परत येयले जाल्यार अणमोड घाटाचेर आमी रावली. थंयसर आमकां आडयले गेले आनी आडोवन न्ही आमकां तुमी आमच्या जंगलांसून येयल्या, फॉरेस्ट हितूनसून तुमी येयल्या अशें म्हणून न्ही आमचे कडसून 20 रुपया. हेज्या पयलीं सुद्दां तशें केलें. त्या वेळार तांकां हांवें सांगलें तुमचो कितें गव्हर्मेंटाचो कितें कायदो आसा पळय, तुमची ऑर्डर आसा ती तुमचे कडेन ना. इवन आमचे एक ऑफिसर गेल्ले थंयसर बेळगांव गेल्ले आसतना तेंच्यांनी बी तांकां विचारलेले की तुमची ऑर्डर दाखय, अमेंडमेंट कितें केला आसा तें दाखय आनी तेज्या उपरांत तुका आपूण 20 रुपया दिता म्हणून. पूण लोक तांकां तसले कांय विचारनासतना न्ही डायरेक्ट अशे 20-20 रुपया तांकां दिता. सामकी अभिमानाची गजाल. कित्याक तर तांकां त्या कर्नाटकाच्या लोकांक कितेंच अमेंडमेंट करिनासतना, तांकां कायदो करिनासतना ते आज त्यांच्या रानांसून एखादी गाडी येता जाल्यार ते 20-20 रुपया प्रत्येकाचे घेता. ती खंयचीय आसूं, मागीर कर्नाटकाची भायली गाडी आसा ती महाराष्ट्र आसूं, तमिळनाडूची आसूं आनी खंयची आसूं, ते लोक 20 रुपया घेता. तांकां त्या रानाचे अभिमान आसा. आनी आमच्या गोंयच्या सरकाराक रानाचोय अभिमान ना, दर्याचोय अभिमान ना. गोंयचे हांगा कितले हे रस्ते बी आसा तेंचोय ना. हांगा आमकां टोल ना. पण फेरीबोटीन जर आमी लोक वयता येता जाल्यार आमकां पयशे वाडोवपाक लागून शिकतात. आज पळया तुमी ते एक 20-20 रुपया रानांसून भोंवता म्हणून लागीं करता. तेंचे कन्नड भाशेनूच सगळे आसता. आमकां हांगा गोंयान कोंकणी भाशेन कोणूच उलोवंक सोदिना, कोणाकूच येना. आजूय आमी गुलामाची भाशा उलयतात, आजूय आमी गुलामा सारखे वागतात. भायल्या लोकांक आमी बिंदास आमच्या गोंयान तुम्ही आमच्या रानांसून भोंवा, तुम्ही आमच्या भाटांसून भोंवा, तुमकां काय पडून वचूंक ना, बिंदास रावा म्हणून अशें आमी दिता. हांव सरकारा कडेन मागणी करूंक सोदता. दर्या देगेक ते लोक गाडी बिडी कार बीर घेवन ते रेवेन भोडयता. ज्या जाग्यार गोंयांचे लोकांक त्या दर्या देगेक कोण कोण रावता त्या नुस्तेकारांक जावं कोणाक तांकां तेजी पोट आसता, थंय जर ते रेवेन ट्रक गाडी बिडी जर जिपी घेवन भोंवंक लागले जाल्यार कितें फायदो. रानान आमचे पयले आमी उजो लायता पण ते रान राखपाचें आमी कांय करिना. ते रान राखपाचें आमी करना. चोल्ला घाटासून गाडी वयता आमच्या रानांसून पयलीं वयतात ते जाल्यार थंय आमी पयशे लागू करपाक नाका आसलो. तो टोल बसयल्लो तोय तुमी काडलो. सगळ्या वाटेन तुमी तुमकां भायल्या लोकांक बरें करूंक जाय, गोंयान आमचे येवंक जाय हे करून येता. पण भायले लोक तशें करिना. तांकां तेंच्या कन्नडाचो अभिमान आसा आनी हांवूय तांकां अभिनंदन करता की ते लोक आपले हे जपतात. आमी कोणूच जपना, आमकां पुढून वचूंक ना, आमी फक्त एक दुसऱ्यांचेर टिका करता. आमकां जाय सरकारान हेजेर बारकान लक्ष घेवपाचें. आमच्या खंय तरी फॉरेस्टांसून ते भोंवता, आमी 1 रुपया घेयना, आमची गेट ओपन करता वचा म्हणटा, भोंवन येतात ते काय ना. आमचे वेळेर वयतात ते बिंदास ते भोंवतात, आमी तांकां थंय कांय हें करिना. आमकां आमचें येदेशें गोंय, धाकटुलें गोंय, माणकुलें गोंय आनी ह्या गोंयांक आमी जर आज कितें करतले जाल्यार आमी खरें म्हणून जाल्यार बऱ्यापणान हे असले करपाक जाय. आज तुमी पळयले बारीकशी ती चिंदी ही 20-20 रुपया म्हणून सबंद दिसाक ते लोक कितलेचे पयशे लागीं करता आनी आमी हांगासर खंयच तांकां टोलूय दिना. ह्या दवळ आमी 3 पणजेन ब्रीज केल्या पण खंयच आमी टोल बसयलो ना, खंयच आमी टोल बसयला ना. आनी आमच्या गोंयकारांक लागून आमी सगळ्यांक ही फेसिलिटी दिल्ली आहा. आनी हांव मागता लोकां कडेन की आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान तांकां जे आमचो टोल वसूल करता तांकां विचारपाचें की बाबा तूं हे जे 20 रुपया तूं घेता खंयचो अमेंडमेंट तुवें केला म्हणून हे घेता, खंयचो कायदो तुवें केला म्हणून तुज्या जंगलांसून भोंवताना तूं आमच्या लोकांचे पयशे घेता. आमच्या सरकारान विचारपाक जाता. सरकारान आमचें विचारूंक जाय अशें आमचे मागणी आसा. जंगलान म्हणजे पावूंक रस्त्यार पळय कितें आसा न्ही, तूं अणमोड पावलो न्ही, एक वयता खानापूर रोड आनी एक वयता तुका रामनगर, 2 रोड आसा. तूं जर रामनगर खानापूर वयता त्या रोडाक जर तूं येताना दिसलो आनी वयताना जर दिसलो जाल्यार तुका मरे कितें आसा खबर आहा, ते लोक हे लागू करतात प्रत्येकाक. ते म्हणटा आप लोक हमारे जंगल में से गए ना. अरे वा, जंगल मसून बेश्टे वयता जाल्यार ते 20 रुपया लागू करता म्हणजे तुमी चिता. आनी आमी कितें करता हांगा, तांकां हांगा टॅक्सी आमची तेंची भाड्याक आमी हांगा दिता. एअरपोर्टार पयले 37 नॅशनल गेमी वेळार तेंच्यो गाडयो हांगा हाडल्यो. आमच्या हांगासर गोंयच्या लोकांचे छातीर हे करून गाडयो हाडल्यो. आज ते वरात परत हांगाच भाडे मारता, ते वचनात तेवटे.
कर्नाटक आणि विचारले जाल्यार नाही मैंने पॅसेंजर लेके आया था म्हणटा अभी लेके जाऊंगा म्हणटा जा रहा हूं म्हणटा असले सांगतात. तुका दिसता गोवा गव्हर्नमेंटान तेन्ना टोल लावचो. होय कर्नाटकाची गाडी येता जावं महाराष्ट्राची गाडी येता तांकां टोल लावपाची गरज आसा न्ही. कित्याक महाराष्ट्रान जर तूं वचत प्रत्येकाकडे उतरा पावलाक तुमकां टोल आसा आणि कर्नाटकाक आता जंगलांतून वयता म्हणून सुद्धा जर 20 रुपया घेता कितें आसा. आमी आज वचना कर्नाटकात कितली म्हाका दिसता पुर्तुगीज टायमार सुद्धा लोक आमी वाळपयची आमी घाटार वयता म्हणटाली कितें तरी हाडपाक सुद्धा जालें ना. आनी आमचे गांवान जे उत्पन्न करताले घाटार लोक वयताले. धनगर समाजाचे आसा गावडे समाजाचे लोक आसा सत्तरीचे लोक आसा ते आपले उत्पन्न करीत जाल्यार ते व्हरताले त्या सायडीन व्हरपाक आनी कांय हें नासलेलें. आयची आमची तेंच्या वांगडाचे दोस्ती ना अशें म्हणून येता. कितलीं वर्सां पासून हें आसा न्ही. हे अशें टोल बील लावप आनी अशें घेवप पयशे तें वेगळें दिसता. टोल कंपल्सरी जावपाक जाय. टोल पळय कंपल्सरी जावपाकूय जाय ना जाल्यार ते लोक पळय टोल घालतात तांकां बंदी तरी घालपाक जाय. आमच्या गोंयांत येता जाल्यार तुमी बिंदास भोंवता खंय खंय भोंवता आमच्या जंगलान भोंवना. आमी आमचे म्युझियम खंयसर आसा कितें तरी पयशे आहा थंय कांय ना. पण तेंचे खंयीय वच कितें तरी आसा. सरकार हो कितें तरी स्कॅम करता काय का आजेचो बटवो तयार करता का म्हणून अशें दिसून येता.